वॉर्ड नंबर 8 जो प्रसन्न नागवेकर आसा हेजेर लक्ष कितेंच ना सांगचें म्हणल्यार हो एक्सिडेंट प्रोन झोन आसा हांगासर. लास्ट जाले एक 15-22 दीस जातले ह्या जाग्यार एक भुरगो एक्सपायर्ड जालो एक्सिडेंटान. जशे तरेन जे डिसेंडिंग जावंक जाय आसलेलें प्री मॉन्सून आमी म्हणटा सरकार पयलीं सांगता प्री मॉन्सून जी कितें कामां आसा ती पावसा पयलीं करपाक जाय म्हणून. एक खंयचर हे सारकें नेग्लेक्ट करून उडयता हांगा, नेग्लिजन्स करता हांगासर. आयज जालो आतां ऑलमोस्ट अर्दो पावस जावपाचो जालो जाल्यार हांगासर अजून पर्यंत हे डिसेंडिंग जायना. हे लोकांच्या जिवाचेर खेळटा हांगासर. कित्याक आयज जे डिसेंडिंग जावन सगळें सारकें सुरळीत जावं जालें खंयची झाडां वाडल्या रातचे हांगासर झाडां लोकांक हे जाता त्रास जाता मोठी झाडां येता लोकांक एक्सिडेंट जावन लोक पडटा हांगासर. हेजेर खंयतरी हेंचें लक्ष ना. हेजेर खंय तरी ही ऑथॉरिटी आसा हेंच्यांनी खंय तरी लक्ष घेवन हे काम करून बेगांतल्या बेगान हे इशू आहा तो रिजॉल्व करतो. तुम्ही पळोवंक शकता आतां कितें आसा हो जो रोड आसा हो रोड जो पॅरलल रोड जो कनेक्टिंग टू कांदोली कालांगूट जो आतां ब्रिज बंद असल्या कारणान सगळे लोक ह्या सायडीच्यान येवपाक ट्रॅव्हल करता आनी हो सारको आतां मेजर रोड असो जाला. ज्या रोडाचेर आतां तुमी ह्या रोडाची स्थिती पळोवंक शकता कितें जाल्या पळय ती. उदक हांगासरल्यान ओवरफ्लो जाता डिसेंडिंग करून आतां ऑलमोस्ट म्हाका दिसता जवळ जवळ 6 वर्सां तरी जाली दिसता हे जे डिसेंडिंग करून हेची परिस्थिती पळय तुमी हे कितें जाला पळय तेचे हे जे म्हणजे स्लॅब्स आसा स्लॅब्स पासून तुटून पडले हेजेर हांगासर कोणाचेच लक्ष ना. हो जो वॉर्ड मेंबर आसा हो दोळे दाखोवन हेचें नांव प्रसन्न म्हणजे लोक एक्चुअली प्रसन्न जावपाक जाय म्हणजे हॅपी आसपाक जाय. पण हो जो मनीस असो आसा की हो सगळ्यांकूच सॅड करून उडयता असो